हे जी गँग आसा तेचेर आमी ऑलरेडी कारवाई स्टार्ट केल्या आनी तुमकां आश्वासन दिता की हांव पर्सनली हितून इंट्रस्ट घालतलो आनी पळयतलो ताचेर कायद्यान कितें कारवाई आसा ती जातली. पुलीस आउटपोस्ट तो तयार करपाक जाय तसो टायम वयता, पूण म्हाका दिसता आमी सद्याक थंय एक वॉच पॉयंट घातला पालोले थंय भितर सरता थिंगा. ट्युरिस्ट सिजन चालू जाला तेन्ना पासून 2 पुलीस राउंड द क्लॉक असतात. आता म्युनिसिपालिटी ऑथॉरिटीज पळय काउन्सिलर चेअरपर्सनान आमकां सांगलां की आमकां जागो दिता म्हणून. जागो दिता जाल्यार आमकां एक तर थंय 1-2 रूम मेळटा जाल्यार विथ टॉयलेट फॅसिलिटीज इमिजिएटली एक 15 दिसा भितर आमच्यान थंय बीट पोस्ट स्टार्ट करपा जाता. बीट पोस्टाक ते फुडें वयता. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आहा तुमकां, केन्नाय असली घडणी घडली जाल्यार तुमी कंप्लेन दिवचें. कारण कित्याक ते सांगता दिवपाचें ना, कंप्लेन दिले शिवाय आमकां कसली कारवाई करूंक मेळना. ह्या मिटिंगेक लागून ह्यो घटना कंट्रोल आयल्यो, आवाक्या आयल्यो आणि 1 महिन्यानंतर काही काळानंतर त्यो पूर्णपणे बंद जातलो. फुडलो सीझन येवचे पयलीं, टुरिझम सीझन सुरू जावचे पयलीं ह्यो सगळ्यो घटना बंद जातल्यो आणि ते बंद करपाची जबाबदारी तुमची ऑफिसरांची आसा. कायदो हातीन घेवपाचो अधिकार आमकां ना. सरकारी यंत्रणेक कानार घालप, सरकारी यंत्रणेक दबाव हाडप आणि गुंड प्रवृत्ती काणकोणात जी वाडला ती नष्ट करपाची जबाबदारी आम नागरिक ह्या नात्यान आमची आसा आणि ती नष्ट करपाची जबाबदारी पोलीस अधिकाऱ्यांची आसा. ज्या पोलिसांनी कितलोय जरी धरून हाडलो, दुसरो हातोगाद येता ताका सोडटा, दुसरे डेप्युटी कलेक्टर येता ताका सोडटा. जाचेर कितल्योशो क्रिमिनल केसी आसा जातूंत ज्या तरणाट्याच्या हातींतल्यान काणकोणच्या लोकांचे मर्डर जाल्यो, परंतु सरकारी यंत्रणे काय